कोंकणी भाषेत तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाढोन आसची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाढोन आसची माची ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची 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 कोंकणी मायेची आमी बाळां वेगोंग तिची साळापाळां एकठांय जाल्यां कलांगणाच्या ह्या तळाक परजळ माजवळ्या मुखावळा तालेंताच्या वोपीन परजळतांव आज पळा देव बरी सांज दिव तुमकां समेस्तांक माणसोबाण हांणी सदारकरच्या 269व्या भुरग्याळ्या म्हयन्याळ्या मानशेक हांव एलानी दांती पेर्नाल आणि हांव क्रिशेल्ला रेडी अल्मेडा कुलशेकर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. ह्या वर्साच्या शिबिराक वोप म्हूण नांव दिलां. वोप म्हळ्यार परजळावचें. ह्या 9 दिसाच्या शिबिरांत सदांनीत व्यायाम कोंकणी शिकप कार्यनिर्वाहण भाशण आनी टीव्ही संदर्पण हाचे सांगाता नाटक नाच आनी गायन तरबेती आसली. सांजेर गम्मत खेळोंकय आसलें. सर भुरग्यांनी हांसून खेळोन नाचोन मजेन दीस सरले. आज निमाणो समारोपचो दीस. आमची शिबिरार्थी आयती आसात आमचे सैऱ्यांचे प्रेरणेची उतरां आयकूंक आनी तांचे हातांतावन प्रमाणपत्रां घेवंक. तर ही वेदी सबोंचाक हांव मुखार आपयतां. ह्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन आसचे रोनाल्ड बाब मेंडोन्सा आनी मानाचे सैरे जावन आसचे लॉरेन्स बाब डिसोजा आनी विदुशी राजश्री शेणॉयबाय. हांकां वेदीक आपण हाडूंक माणसोबान अध्यक्ष लुवी बाब पिंटो, तरबेतदारा तर्फेन रायना बाय सिक्वेरा आनी संघटक स्टॅनी बाब अल्वारस हांकां उलो दिता. हांचे सवे माणसोबान गुरकार एरिक बाब ओझेरियो हांणी वेदी सबोवची. आमी सर्वांनी आमच्या ताळ्यांच्या आवाजान सैऱ्यांक स्वागत करचें. आमच्या मुखेल सैऱ्या विशीं जाणा जावंक आमकां सर्वांक आतुराय आसा. आतां हांव उलो दिता बाय एन्वेला नियोरा डिसोजा नाटक विभागांतावन. हाणें मुखार येवच्याक आनी आमच्या मुखेल सैऱ्यांची वळख करून दिवच्याक. हांव ह्या कार्याच्या मुखेल सैऱ्याची वळख करून दिवंक संतोश पावता. हे उक्ते रंगमंचेच्या नांवा फळ्या वयर तुमची दिश्ट घाला. थंय तुमकां वाचूंक मेळटा नोरीन आनी रोनाल्ड मेंडोन्सा उक्तो रंगमंचो. आनी तेच आसात आयच्या ह्या शिबिराच्या समारोप कार्याचे मुखेल सैरे. कलांगण बांदच्या सुरविल्ल्या हंतार दुटवाची अडचण आसतना रॉनी बाबान कलांगण चेअरमॅनाची जबाबदारी खांद्यार घेतली आनी व्हड मापान दुडू दान दिवन कलांगण संपोवंक आधार दिलो. रॉनी बाब कोंकणी मोगी. माणसोबानाच्या हर एक व्हड कार्यांक पाठिंबो ते दितात आनी खुद हजर जातात. सबार वर्सां कतारांत वावुरलेल्या रॉनी बाबान कतारांत क्रिकेट खेळ लोकां मुखार करूंक वर्तो वावर दिला. थोड्या म्हयन्या आदीं देवादीन जाल्ल्या तांची पतीन नोरीन बाय मेंडोन्सा हिच्या गौरवार्थ ह्या शिबिराचे प्रमुख पोषकपण घेवन मोठो आधार दिला. रॉनी बाब मेंडोन्साक माणसोबान अध्यक्ष लुवी बाबान फुलां दिवन स्वागत करूंक उलो दिता. आयचो मानाचो सैरो आसा
लॉरेन्स बाब डिसोजा. हांची वळख आतां नाटक विभागाचो रोहन देसाय करून दितलो. देव बरी सांज दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आयच्या कार्याचे मानाचे सैरे आसात लॉरेन्स बाब डिसोजा. फालीं मरान जल्मून मुंबयांत वाडून मंगळुरांत वस्ती आसचे ते प्लांटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेस लिमिटेड कंपनींत निर्देशक जावन वावुरतात. तशेंच दायजी वर्ल्ड मिडिया प्रायवेट लिमिटेड हांतूय निर्देशक जावन आसात. संगीताचो ओड आसचो लॉरेन्स बाब LVL ट्यून्स म्हणले ट्रस्ट रचून संगीत संवसाराक आपली देणगी दिवन आसा. येदोळूच इश्टागीत चिंतलां आनी सेनोरिटा म्हणल्यो 3 कवळ्यो परगटल्यो आसात. संगीत संगम नांवार फलीमार किन्निगोळी मोडमकाप गांवांनी संगीत सांज सादर केल्यात. सामाजीक कला संस्कृतीक गरजेवंतांक ते तेंको दितात. माणसोबान वावराचे अभिमानी आसचे ते आज भुरग्यांच्या शिबिराचे सहपोशक आसात आनी ह्या कार्याचे मायनाचे सैरे जावन आसात. तांकां बरें मागतां. लॉरेन्स बाब डिसोजा हांकां माणसोबान अध्यक्ष लुई बाबान फुलां तुळो दिवन स्वागत करूंक उलो दिता. आज आमच्या मदेगात मानाची सैरी जावन विदुषी राजश्री शेणै हजर आसा. आतां हांव उलो दिता बाय आलिटा सियोना डी अल्मेडा नास विभागांतावन. हाणें मुखार येवच्याक आनी आमच्या मानाची सैऱ्याची वळख करून दिवच्याक. आयच्या वोप शिबिराच्या समारोप कार्याची आनी एक मानाची सैरी विदुषी राजश्री शेणै अंतरराष्ट्रीय मट्टाची शास्त्रीय नाचपीन. तिका कर्नाटका कलाश्री म्हणले बिरूद आसा. कोल्ल्यांत आसच्या नाट्य निकेतन संस्था मार्फत हजारो भुरग्यांक तिणें तरबेती दिल्या. बाय राजश्री हिका कर्नाटक राज्य डॉक्टर गंगूबाई हानगल संगीत आनी सादर कलेच्या विश्वविद्यानिलयान कलाकुल नाटक तरबेती शालेच्या आडलत्या समितीचो सांदो जावन नेमला. विदुषी राजश्री शेणै हिका माणसोबान अध्यक्ष लुई बाबान फुलां तुरो दिवन स्वागत करूंक उलो दिता. ह्या शिबिरांत 59 भुरगीं आशिल्लीं. हर एकल्यांनी ह्या शिबिरांत जैतो अनुभव जोडला. तांचे पैकी नाटक विभागांतावन अश्विन कुलासो, गायन विभागांतावन ब्लेसेटा फेर्नांडस, नास विभागांतावन स्वीडल फुटाडो मुखार येतलीं. हांगासर जमलेल्या सर्वांक म्हजो नमस्कार. हांव अश्विन कुलासो शक्तीनगर नाटक विभागांतावन म्हजो 9 दिसांचो अनुभव उसारूंक तुमच्या मुखार उबो रावला. कलांगण ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा कलेचें आंगण. नीस जावन कलांगण एक कलेचें आंगण जावन आसा आनी हाका हांव साक्ष. नाटकांत म्हाका आसक्त आशिल्ली देखून हांव हांगा नाटकाक सेरवाल्लो. सत सांगचें तर शिबिराच्या पयल्या दिसा हांव मसलज येतलो, पूण आज हांव दैरादीक जाला तर ताका कारण जावन आसात म्हजे नवे इश्ट आनी शिक्षक. नाटक विभागांत हांव आल्लो देखून दुसऱ्यांच्या विभागा विशीं म्हाका चड कळीत ना, पूण नाटक विभागा विशीं सांगचें तर म्हाका चड रुचलेली संगत जावन आसा शिक्षकांची शिकोवची रीत. ती बिलकूल शिक्षकां बरी शिकयनातिल्ली, बगार भुरग्यां बरी आमकां शिकयतली. तातूंत प्रमुख शिक्षक जावन आशिल्लो विकास धाट्टू. आमी आमच्या मकसदाक पावच्या म्हणसर आमकां पिक्कास काडून कोंडयतलो. उदाहरणाक आतां चिंत्या म्हाका 4 डायलॉगां बायपाट करूंक आसात. ते हांवें बायपाट करच्या म्हणसर म्हाका तो सोडिनातिल्लो. ह्या सर संगती मदें आमी गम्मती करतल्या. ह्यो सर संगती म्हाका भोव चड पसंद जाले आनी आज हांव इतली बरी कोंकणी उलयता जाल्यार ताका कारण जावन आसा म्हजी पसंदीदा रॉनी मामाची कोंकणी क्लास. आनी आज हांव इतले व्हडल्यान स्पश्ट आनी धैर्यान उलयता जाल्यार हाका कारण जावन आसा म्हजी 2 पाराची आरुण मामाची 2.5 घंट्याची MC क्लास आनी ताणें करच्यो चाटुवाटिक्यो. ते म्हाका भोव चड रुचतले. हांतू वितोरी बापाचोय प्रमुख पात्र आसा. आमी केदाळाय बोबो घालतना वितोरी बाप आमकां जोरकन चूप करतलो. असो परिणाम जावन हांव आज व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक शकता.
आनी सांजेचे सांस्कृतिक कार्य आसतले। हातूंत आयरीन बायेचे वोव्यो आनी वेर्स, जीवन सिद्धी दट्टूचे सिद्धीपदां आनी जास्मीन बायेचे अगरवालचे घुमटा पदां, जॉयसन दट्टूची जिणेक आनी इतर आसतली। हे सकडी म्हाका बरें लागतले। हांगाच्या वेवस्था विशीं सांगचें तर म्हाका नीज जावन म्हजो घरचो उडास येवंक ना। रुचीचे जेवणी मेळटले। नीज जावन हांव म्हज्या स्वंत घरा आसलेल्या बरी भोगतलें। हां जावं कितेंय वा कालेय जालां तर ताका कारण जावन आसा हे शिबीर, आनी त्या खातीर हांव तुमकां सदांच आभारी जावन आसा। आनी म्हाका मुखार असले अवकाश मेळटी तर वा हांगा कलांगणान शिबीर आसल्यार हांव खंडीत कुशेन येतलो। आखरेक हांव एक कविता म्हणूंक आशेतां। आतां तुमकां सोन पाटी येता म्हण जाता आमकां इल्लें बेजार। आतां तुमकां सोन पाटी येता म्हण जाता आमकां इल्लें बेजार, पूण तुमी सदांच उरतेलात आमच्या काळजांत जावन शेजार। देव बरें करूं। सर्वांक प्रणाम। मागेल नांव ब्लेसिटा रोनाल्ड फर्नांडीस होन्नावर। हांव गायन विभागांतावन। आमगेल गायन पंगडांत 19 भुरगीं आसात। आमकां रायना बायेन आनी सोनल बायेन पयले दिसा संप्रदायीक पदां शिकयले आनी सोनल बाय सोद 5 हाची राणी कुगूळ जावन आसा। आयरीन बायेन आनी सपना सल्डाना बायेन आमकां वेर्स आनी होव्यो शिकयले आनी 3 ताळयांची होव्यो शिकयले। आनी आयरीन बायेन आमकां मांडो आनी देखणी हाचो अर्थ सांगले। मांडो म्हळ्यार विविध ताळांची आनी ताळयांची पदां शिवून तयार करचें। देखणी म्हळ्यार एक नाच वा पदां मुखांत सादर करचें। जास्मीन बायेन आनी जन्विटा बायेन आमकां घुमटां वाजोवंक शिकयलें आनी घुमटा पदां शिकयलें। आमकां रायना बाय मोगान सांगून बरीकन शिकीत आसलेली। चूक जाल्यार मोगान सांगून आमकां ती दितली। आमकां आश्वील धाडटून कीबोर्ड मारचेक मस्त कुमोग केला आनी तो बी बरो गायता। कोंकणी तरबेती बगर सांगचें जाल्यार आमकां सदां सकाळीं 8:30सून 10 घंट म्हणसर आमकां कोंकणी तरबेती उरत आसलेली आनी रॉनी माम आमकां बरो करून शिकीत आसलेलो। आमकां दुसरे उतरांची अर्थ बी शिकयलें। आमकां सदां सांजेर 4:45सून 6 घंट तंका आमकां सदां खेळूं उरतलें। आमी पयले दिसा डॉज बॉल खेळ्ळी आनी बाकी पुरा दिसा लगोरी खेळत आसलेली। आमकां खेळटा आसतना संदीप धाट्टू आनी एम्ब्रीन धाट्टून सदां खेळूं येत आसलेली। म्हाका लगोरी म्हळ्यार मस्त पसंद आनी म्हाका लगोरी खेळटा आसतना मस्त खुशी जाता आसलेली। आमकां शुक्रारा सांजेर अस्मिताय पिक्चर दाखयलें। म्हाका तें पिक्चर मस्त बरें लागलें। अस्मिताय म्हळ्यार आयडेंटिटी। आमकां अस्मिताय पिक्चरांत कोंकणी चरित्रेची माहेत आमकां मेळटा। सर्वांक देव बरें करूं। सर्वांक प्रणाम। म्हजें नांव स्वीडल रोज फुटाडो अशोकनगर। हांव नाच विभागांतावन। आज हांव तुमचे मुखार म्हजो 9 दिसांचो शिबिराचो अनुभव उलोवंक आशेतां। सदांय सकाळीं आमकां 7:30 वरांतावन 8 वरां म्हणसर व्यायाम आसतलो। मनीश धाट्टू आमकां पयले 3-4 रावंड जॉगिंग करयतलो। आमकां सर्वांक मनीश धाट्टू असले व्यायाम शिकयता की तातूंत कुडीच्या हर एका विश्वाचे व्यायाम जाता। आमकां मनीश धाट्टू सदांय नवे व्यायाम शिकयतलो। आमकां मनाचे, ताळ्याचे, उस्वासाचे आनी इतर संगतीचे व्यायाम शिकयतलो। आमकां मनीश धाट्टू व्यायामाच्या रुपार नाचयतलो। हर एकल्याक मुखार येवन तांकां तांच्या संगीताक व्यायाम करूंक आसले आनी अशेंच आमकां मनीश धाट्टू सदांय व्यायाम बऱ्या तरान शिकयतलो। आमच्या नाच विभागांत 18 भुरगीं आसात। आमची नाचाची तरबेतदारां जावन आसात राहुल पिंटो, डेलिशिया आसुमता पेरेरा
आनी सुजल बॅप्टिस्ट डिसोजा आमकां नाच विभागांत 3 नाच शिकयले ते जावन आसात मांडो, देखणी आनी बायलां नाच. म्हाका मांडो शिकून मस्त खुशी भोगली कित्याक म्हळ्यार मांडो हांवें पयल्या पोटी आयकून सो. आमकां राहुल धाडटून सांगले की मांडो म्हळ्यार पोर्चुगीज तावन गोंयांक आयिल्ले संप्रदायीक नाच आनी देखणी म्हळ्यार एक काणी ती आमी नाच वा नाटकाद्वारी प्रदर्शन करता. आमकां राहुल धाडटून सांगले बायलां नाचाक आमीच आमची पावलां घालीजे. आमकां नाचाची पावलां तिके कश्ट भोगले. आमी केदाळा नाचान सुखी करता ते दाळा आमची तरबेतदारां आमकां मोगान तशेंच रागान तिदविताली आनी समजयतली. आखरेक आमकां राहुल धाडटून अशें नाच शिकयले की आमी नाचतना आमच्या तरबेती कुडाचे टायल्स फुटयले आनी आमकां नाच करूंक टेरेसाक वसाजे पडले. दिसाच्या आखरेक जेवणाच्या उपरांत आमकां सर्वांक विमर्सो आसतलो. रॉनी माम आमकां विमर्सो चलून व्हरतलो. विमर्शांत हर एका भुरग्याक त्या दिसा ताणें कितें शिकले आनी कितें तांकां सूख आनी दूख भोगले, कितें पसंद जाले वा पसंद जावनातले संगती विशयांत आमकां विमर्शांत सांगूंक आसले. म्हाका विमर्सो बरो भोगलो. आखरेक आमची साविताबाई ती आमकां मोगान पळोवन आमची जतन घेतली. आमकां केदाळा वोकात, गुळी, बँडेज, स्प्रे आनी इतर संगती जाय जाल्यार ती आमच्या गरजेक पावतली. सकाळीं आमकां वेळार उठयतली आनी वेळार न्हिदूंक सांगतली. साविताबाई तुमकां देव बरें करूं. इतल्यार हांव म्हजी 2 उक्तां आखेर करतां. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. ह्या वोप शिबिरांत जायत्या जाणांनी आमकां उंचली तरबेती दिल्या. आतां आमच्या तरबेतदारांक फुलां तुरोव माणसभान अध्यक्ष लुवी बाब दितले. तरबेतदारांची नांवां वाचूंक हांव नाच विभागांतावन एरिका दिया मिनेजस तिका उलो दितां. वोप शिबिराचे तरबेतदारांची नांवां. निर्देशक एरिक बाब ओसेरियो. मेल विचार लुई बाब पिंटो. व्यवस्थापक वितोरी बाब. गायन रायनाबाई सिक्वेरा. आयरीन बाय रेबेल्लो. सपना बाय क्रास्ता. सोनल बाय मोंतेरो. जास्मिन बाय लोबो आनी कीबोर्डांत सांगत अश्विल दट्टू. नास राहुल बाब पिंटो. डेलिशा बाय पिरेरा. आणि सुजल दट्टू. नाटक विकास दट्टू. विद्यु उच्चल स. नियति बाई करकेरा. आमरिन दट्टू. आणि कलाकुल पंगडता वेनिशा बाय. डावरिन दट्टू. विन्सन दट्टू. जॉयसन दट्टू. कोंगनी रॉनी बाब क्रास्ता. कार्यनिर्वहन आणि संदर्शन अरुण राज बाब रॉड्रिगस.
व्यायाम मनीष बाब पिंटो. कांजोवान फ्लॅन केटरस बजाल. दफ्तरान कुमोक सविताबाई सल्डाना. हेर कुमोक सरिताबाई डिसोजा, संदीप दट्टू आणि रुक्मिणी अक्का. ह्या वोप शिबिरांत आमकां पोएटिका पंगडातावन कवी गोश्टी आसली. तांची कविता आयकून आमचे मदेगात जायते कवी उदेल्यात. कलांगणांत उठतना, बसतना, न्हिदतना, नातना सयत कविता वाळटली. तांचे पैकी तेगा जाणां आतां तुमचे मुखार येवन तांची कविता प्रस्तुत करतलीं. सर्वांक म्हजो प्रणाम. हांव संजना रिवा मतायस नाटक विभागांतावन. आतां हांवेंच बरयल्ली कविता आमची मायभास सदर करता. आमची मायभास. उलय बरय आनी वास आमची मोवाळ मोगाळ भास. तीच आमची मायभास, आमची कोंकणी भास. सरस्वतीच्या सुळसुळ्यांनी जल्मल्ली, कोंकणाच्या गांवांनी फुल्लली, कश्ट दग्ध सोसोनी वाडलेली. तीच आमची मायभास, आमची कोंकणी भास. हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांवांची 42 बोलींची विविधतेंत एकवट पसारची. तीच आमची मायभास, आमची कोंकणी भास. ये तूं मुजे संगी हात मेळय, कोंकणी भाशेक फुलय आनी पिळगेतावन पिळगेक वाडय. तीच आमची मायभास, आमची कोंकणी भास. दिता हांव तुमकां एक उतर भास. उलयतली आनी फुलयतली म्हजी मायभास. तीच म्हजी मायभास, म्हजी कोंकणी भास. तीच म्हजी मायभास, म्हजी कोंकणी भास. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. म्हजें नांव जेनिशा शरल रॉड्रिगस आनी हांव नाटक पंगडातावन. आज हांव तुमचे मुखार हांवेंच बरयल्ली कविता पयलो पावस सादर करूंक आशेतां. पयले फावटी जेन्ना पावसा तेंबो पृथ्वेक चोयता, थंड वारें संवसारार वळटा, तेन्ना भोंवतणी मोड विस्तारता आनी पयलो पावस वता. त्या एका पावसा थेंब्या वरवीं मातयेचो सुगंध भोवारी विस्तारता. त्या एका पावसा थेंब्या वरवीं प्रकृती सगळी फुलोवन उठता. त्या एका पावसा थेंब्या वरवीं सोबीत मोर खुशेन नाचता. त्या एका पावसा थेंब्या वरवीं सुकें तण परत केदलाता. पावस, पयलो पावस हाडटा कुशालकाय. पावस, पयलो पावस हाडटा दादोसकाय. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तांक. म्हजें नांव मेलोरा डिसोजा. हांव गायन पंगडातावन. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा सुर्या माम. सुर्या मामा तूं खंय आसाय? सुर्या मामा तूं खंय आसाय? पिसोळे उबले काजुळे लिपले. पिसोळे उबले काजुळे लिपले, मोर नाचता पळय. गांठ मारली कोंबलय उठले. आनी की तूं लिपताय कित्याक? मोडांतल्यान भायर ये. सुर्या मामा भायर ये. हांव मळबाक रंग लायता, रंग रंगान सोबयता. आजुनी मोडांनी लिपून उरलाय? लिपूनच आसाय मू भायर ये. गांवच्या सुकण्याक सोय, खेळच्या भुरग्यांक पळय. गांवच्या सुकण्याक सोय, खेळच्या भुरग्यांक पळय. सुर्या मामा लजे नाका, तोंड दाखोवंक दाखशे नाका. सुर्या मामा लजे नाका, तोंड दाखोवंक दाखशे नाका. मोडांतल्यान भायर ये, मोडांतल्यान भायर ये. देव बरें करूं. आमच्या ह्या शिबिरांत 3 विभाग आसले: नाटक, नाच आनी गायन. हर एका शिबिरार्थींक आतां प्रमाणपत्र वांटतलीं.
नास विभागाच्या आमचे मनाचे सैरे विदुशी राजश्री शेणायबाई प्रमाणपत्रां दिता. नांवां वाचूंक नाटक विभागांत अनुष प्रेम डिकुन्ना मुखार येता. Alita Siona de Almeida, Paldane. Ashil Ria Mascarenes, Cordel. Krisha Vienna Dias, Boremar. Krishel Lara de Almeida, Cordel. Erika Dia Menezes, Kaikamba. Gianna Fernandez, Paladka. Marcina Stacy Lobo, Cordel. Nicole Anthea D'Souza, Morankap. Prerana Roshni D'Souza, Ajekar. Raina Fernandez, Honnavar. Sherlyn Jessica Pinto, Bondil. Sonia Siddhi, Halial. Stacy Fernandez, Honnavar. Sweedle Rose Furtado, Ashoknagar. Eisen Brian Rodriguez, Cordell. Preston Cornelio, Cordell. Royston Montero, Cordell. Savio Menezes, Kaikamba. नाटक विभागाच्या आमचो मुखेल सैरो रोनाल्ड बाब मेंडोन्सा प्रमाणपत्र वांटतले. तांची नांवां आपोवंक मुखार येता गायन पंगडांतावन शारन बेनेडिक्टा पिंटो, एलानी दांती पेर्नाल, अनविल्ला नियोरा डिसोजा बोंदेल, हेझल एंजल डिसोजा शक्तिनगर, जेनिशा शेरल रॉड्रिगस गुरपुर, लॅरिसा डिसोजा राणीपुरा, मरिसा लोबो बेंदोर, संजना रीवा मताये शक्तिनगर, अभय मेल्स्टन मस्करेनस कुडुपू, एल्स्टन चिराग लोबो मेरला पदाव, अनुष प्रेम डिकुन्ना वेलेंशिया, अश्विल जोहान मस्करेनस पालदाने, अश्विन कुलासो शक्तिनगर, क्रिस एलेक्स प्रीतम डिसिल्वा कुडुपू,
Aiden was Amtadi. Joyland D'Souza, Valencia. Lenver Nihal Saldana, Cordell. Preran Anmol Krasta, Ranipura. Rohan Desa, Nitte. Rovin Mario Fernandez, Paldane. Sharvin Patrao, Shakti Nagar. Sean Gomes, Todambila. Steve Royce Furtado, Ashok Nagar. आता हांव उलो दितां आयचो मानाचो सैरो लॉरेन्स बाब डिसोजा हांणी गायन पंगडाच्याक प्रमाणपत्र दिवच्याक आतां नांवां वाचूंक मुखार येता नाटक विभागांतावन आश्विल जोहन मस्करेनस. Blesita Fernandes, Honnavar. Crisel Suhani Di Silva, Kudupu. Melisha Riona Lobo, Paldane. Melora D'Souza, Mogernad. Rachel Liza Noranna, Nirude. Riona Pal Korea, Mudubidri. Riona Sara Montero, Paldane. Sancia D'Souza, Ranipura. Sharon Benedicta Pinto, Shiltari. Sonal Siddhi, Halyal. Viona Janice Pinto, Bajjodi. Chris Linon Dias, Borimar. Evan Harry Rodriguez, Gantalkatte. Peyton Leon Montero, Bejai. Pratvin Rishon D'Souza, Ajekar. Princeton George D'Souza, Kudupu. Samuel Miranda, Gantalkatte. Winston D'Souza, Mogernad. Velron Alvarez, Gantalkatte. ह्या शिबिरांत थोडी इनामाय आसात. विभाग श्रेष्ठ आणि शिबीर श्रेष्ठ हांची नांवां म्हाका दिवनात. तुका कळीत आसा न्ही? ना क्रिशील, सगळी जबाबदारी आमच्या माथ्यार गेल्या. पूण ती इनामाची नांवां मात्र अरुण राजमामान लिपोवन दवरल्यात. अरुण राजमाम, तूं आतां आमकां दया कर कोणाक इनामां मेळ्ळ्यात म्हणून कळयताय की? तुमकां बिलकुल ना फाटी रावा. देव बरी सांज तुमकां. मानसुबान असो मुखेल हेतू आसा कोंकणी भास संस्कृती जगोवंक, सुरंगारोवंक आनी मुखल्या पिळगेक हातांतर करूंक. आनी फाटल्या 25 वर्सां तावन हर एका वर्सा भुरग्यांक आमी रजे शिबीर चलयता आनी
ह्या कलांगणात जग येयल्ली सुरंगार येयल्ली आमची भास संस्कृती ह्या मुखल्या पिळगेक आमी दिवन आसा. आमकां संतोश भोगता ह्या वर्सा 59 भुरगीं कोंकणीची रायबारी जावन तुमच्या समोर येतात, आमच्या समाजाक पावतात. तांकां पाठिंबो दिया. तांकां आमी कोंकणी शिकयलां. तुमच्या ल्हान ल्हान कार्यांनी कार्यनिर्वाहन करूंक तांकां तुमी अवकाश करून दिया. कित्याक म्हळ्यार तुमची कार्याची सोबाय वाडटा, ती संस्कृती जाणा जाल्यांत देखून तांच्या मार्फत आमच्या कोंकणीची संस्कृती मुखारून वतली. देखून तुमच्या घरांनी संभ्रम आसतना ह्या धाकट्या तरण्या तरबेतदारांक कार्यनिर्वाहकांक तुमी पाठिंबो दिजय अशें उपकार मागता. देव बरें करूं. हर एक वर्सा हुशार भुरग्यांक आमी विसरून काडटा आनी इनामां दिता. सगळ्यांची काळजावडी आतां उरते आसा. ताका थोडें मार्गदर्शनय आसा. 4 विभाग आसात. गायन, नाटक, नाच, कोंकणी भाशे विभाग. तरबेतदार हुशार भुरग्यांक तांणी सवाल विचारतना जाप दिल्ल्यांक ह्या मुखेलपण घेतल्यांक अंक लाभतात. त्यांक संगता घालून विभाग श्रेश्ठ विंचतात. आनी सगळे सांगाता मेळून सगळ्या पंगडांत चड मुखेलपण घेतलें, चड मेतेरपण आशिल्लें, सगळ्यां वट्टूक स्पंदन जावचें, हें जावचें वा जावचो एकल्याक शिबीर श्रेश्ठ म्हणून विंचता. हर एका विभागाच्या श्रेश्ठाक प्रमाणपत्र आनी रुपये 2000 नगद्यान मेळटात, तर शिबीर श्रेश्ठाक 3000 मेळटात. अशें 3 विभाग मात आसलें. ह्या वर्सा आमी कोंकणी विभाग 4थो विभागी कुडसिला. अशें 5 जाणांक इनामां मेळटात. एकल्याक दोनी इनामां 5000 रुपये मेळोवं की पुरो. आतां कोणाक कितें दिवचें खबर ना. खबर ना. ह्या वर्सा आमी म्हानसोबान कलाकुल नाटक रेपर्टरी डॉक्टर गंगूबाई हानगल विश्वविद्यालय संगी आमी ओपन केला. आनी मुखार कलाकुलान दिवचो एका वर्सा डिप्लोमा डॉक्टर गंगूबाई हानगल युनिवर्सिटीच्या हाताखाल येतलो. देखून कोणाक तरी नाटकांत आसक्त आसा तर ह्या डिप्लोमाक सेरवचो. 9वें बॅच जुलय 1 तारखेर सुरू जाता. आनी आमचे संस्थो एफिलिएट जाल्ल्यान हांगासर चलोवची हर एक शिबिरां युनिवर्सिटीच्या हाताखाल येतात. देखून ह्या शिबिराक कर्नाटक राज्य डॉक्टर गंगूबाई हानगल संगीत आनी सदर कला अकादेमींतल्यान मान्यता मेळ्ळा. देखून भुरगीं पयली पंगडाची भुरगीं युनिवर्सिटींत सर्टिफिकेट लावची. देखून तांकां 1-2 ताळयो विशेश रितीन जालें. आतां उलोवन जालें. विभाग श्रेश्ठ नाच विभाग. नाच विभागाचो ह्या वर्साच्या ओप शिबिराचो विभाग श्रेश्ठ शर्लिन जेसिका पिंटो बोंदेल. हिका प्रमाणपत्र आनी रुपये 2000 नगदी इनाम लाभता. नाटक विभागांत विभाग श्रेश्ठ एका वरनी एक उस्ताद आसले नाटकिस्त. तांच्या पैकी श्रेश्ठ विभाग श्रेश्ठ जावन नाटकांतल्यान विंचून काडला एलनी दांती पेर्नाळ. आनी अस्मिता ही फिल्मान व्हडल्यान रडणें गेलां. गायन विभाग श्रेश्ठ ह्या वर्साच्या ओप शिबिराचे गायन विभागांतले श्रेश्ठ गवपीन वियोना जेनिस पिंटो बज्जोडी. ही काही प्रमाणपत्रांनी रुपये 2000 नगदी इनाम लाभता. आनी आतां मॅन ऑफ द सिरीज शिबीर श्रेश्ठ. सोडू ना भुरग्यांक कळीत आसा की ना घेवन सोडून उरले. हुशारात न्हय. सगळ्यांक की कोंकणींत श्रेश्ठ म्हणून कळीत जाला. कोंकणी विभागांत कोंकणी विभाग श्रेश्ठ कोणाक वितोरी माम. संजना रिवा मताय शक्तिनगर.
रुपये 2000 नगदी आणि प्रमाणपत्र हो पुरस्कार या वर्सांत सुरवात जाता. आणि आता शिबीर श्रेष्ठ जायते गुण तुमचे आमी परकिल्यात. बरे गुण, तुमचे मेतेरपण, तुमची शिस्त, तुमकां मेळ्ळी तरबेती हेरांक दिवचें, तुमकां मेळिल्ले अंके हर एक विभागान तुमचें प्रदर्शन, तुमचें मेतेरपण, तुमची हुशारगाय हर एक म्हळ्यार त्या त्या विभागान धरन कोंकणी भास तशेंच म्हजो विभाग कार्यनिर्वाहन, TV अँकरींग आनी भाशण कला. आनी सक्कडी गुण सांगाता घालो न्हू. एकले विसून आयला देखून चेरक्यांक इल्लें टूस. एकले म्हळ्यार एकले विसून आयला. आनी ओप शिबिराचे शिबीर श्रेष्ठ जियाना फर्नांडीस पलाडकार. हिका रुपये 3000 नगदेन आणि प्रमाणपत्र लभता. चारी विभाग श्रेष्ठ आणि शिबीर श्रेष्ठान जायकन एक तस्वीरे खातीर हांगासर वेदिक येवचें. उडोल हांवें अरुण राजा कडेन सारलें म्हाका उलोवंक अवकाश आसा गे म्हणून. तो म्हणलो बिलकूल ना म्हणून. पूण तरी गुरकार जाल्यार गुरकाराच्या पदवेत हांव न्हू इड्यांत दोनूच विशय उलोवंक आशेता. एक कितें म्हळ्यार येदोळ पर्यंत कलांगण जावच्या शिबिरांत हांव जर नातल्यार शिबीर जायना. पूण ह्या वर्सा हांव नासतनाच शिबीर जालां आनी हाका कारण आमी तरबेती केल्ले तरणाटे. देखून सगळ्या त्या तरणाट्यांक हांव आभार मानतां आनी म्हाका उस्वास सोडयत. आनी हांव नासतना जाता म्हणलें जालें. देखून देव बरें करूं ह्या सगळ्या तरणाट्यांक नाच, नाटक, गायन तरबेती दिल्ल्या सर्वांक, कोंकणी शिकयल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. मागीर गांवांत म्हजो पूत आसा ताचे दोगां भुरगीं इजयांत एका शिबिराक वतात. तातूंत घंट्याक 2000, तरबेतेक घंट्याक 2000. आतां तुमी कितले येतात पुतांगा? 10 दिसांक नो. ह्या आमच्या भुरग्यांनी कोंकणी शिकाचें म्हणल्या उद्देशान आमी हें चलयता. देखून सगळ्यांचो सहकार हांव आशेतां. आवय बापायनी काले भुरग्यांक धाडल्या पावना. हांगा जावच्या हर एका कार्यांत तुमी भाग घेजे आनी भुरग्यांक धाडिजे. हांगा जावची तरबेती आतां युनिवर्सिटीची ताका मोर लागता, छाप लागता. देखून हाका मोल आसा. आमी चड घेना जाल्यार ह्या हांगा जोडच्या तरबेतीक मोल आसा. तें तुमी समजून घेया. सर्वांक देव बरें करूं. आतां हांव उलो दितां आमच्या मुखेल सैराव रोनाल्ड बाब मेंडोन्साक तांचो संदेश दिवच्याक. मोगाच्यानो नमस्कार. देव बरी सांज दिव सगळ्यांक. आज हांगासर हाजर जाल्ल्याक सगळ्यांक आनी म्हाका एक व्हडलो संतोश भरी दीस जायजे, खुशेचो दीस जायजे. कित्याक म्हळ्यार आज 61 भुरग्यान मानसोबानान च्या रजे शिबिरांत भाग घेवन आनी म्हजे तर्फेन हांव चिंत्ता ते सकद सफल जाल्यात. शिबिरांत शिकिल्ले कला, नाच, गायन आनी नाटक ते सकद
आज आयच्या म्हयन्याले मंचिंत आमकां सतत करतात. म्हाका माहीत आसा की शिबीर हांगा सुरू जाताना 1999 आज पर्यंत हजारा वयर भुरगीं तांणी तांची आपले तालंतां परजळ केला. हांव चिंता तें एक व्हडलें एक मानसोबानाक एक व्हडलें एक नावादीक. आज हांव म्हज्या काळजांतावन ह्या भुरग्यांक हांव परबी पठयता. आनी ह्या घडी हांव चिंता म्हजी मोगाची पोतीन देवादीन नोरीन बाई आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां सगळ्यांक ह्या वेळार सर्गातावन बेसांव दितेच जाता. हांव ह्या वेळार मानसोबान पांगडाक कोंकणी भास आनी संस्कृती जिवार दवरल्याक हांव चड आनी चड शाबासकी पटयता. चड उतरां उलोवंक वचना बट आतां म्हजी ही 2 उतरां हांव आखेर करता. लांब जियो कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृती. लांब जियो मानसोबान पांगड. देव बरें करूं. जय हिंद. देव बरें करूं तुमकां रोनाल्ड बाब मेंडोन साब. तुमची प्रोत्साहनदायक उतरां आमच्या तसल्या भुरग्यांच्या तालंताक आनी चड फुलयतात. आतां उपकार बावंडूच्याक नास विभागाच्या जियाना फेर्नांडस तिका हांव उलो दितां. देवान आमकां दिल्यान साबार देणी. आज हांव हांगा आसां करूंक उपकार आठवणी. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. म्हजें नांव जियाना फेर्नांडीस. हांव नास पंगडातावन. पयल्यान पयलें हांव धन्यादेवाक अर्गां दितां. आमचें हें 9 दिसांचें शिबीर सुफळ जावन आयचो हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूंक म्हणटां. आमचे मुखेल सैरे रोनाल्ड बाब मेंडोन्सा, तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमचे सांगी करसिल्ल्याक. तशेंच आमचे मानाचे सैरे जावन आयिल्ल्या लॉरेन्स बाब डिसोजा आनी विदुशी राजश्री शेणाय हांचोय आभार मानतां. हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूंक म्हणटां मांडसोबान समस्त्याक. हांव उपकार आठयतां आमकां शिकयल्ल्या सर तरबेतदारांक. हें शिबीर यशस्वी जावंक आमकां जायत्या दानींनी कुमोग केल्या. वोप शिबिराचे प्रायोजक आनी आमकां तेंको दिल्ले आसात नोरीन मेंडोन्सा गौरवात प्रमुख पोशक रोनाल्ड बाब मेंडोन्सा, सहा पोशक प्लांटेक, इनामाचे पोशक कॅरन मार्ता, रॉनी अरुण, सुनील मिरांदा, एल्रन रोड्रिगस. दुडवा तेंको दिल्ले इजाक फुटाडो अशोक नगर, प्रकाश डिसोजा अजेकर, ऑल्विन दांते, शायरन पिंटो, सलोमी मोगारनाड, एवर्ड डिसोजा, लायनल सल्डाना, किंग्सली नजरेत, रितेश ओझारियो, प्रेसिल्ला डिसोजा, प्रीति लोफेस, किशोर फेर्नांडीस, नवीन गोम्स तोडांबिला, प्रमिळा फेर्नांडीस पालडका. तेंको दिल्ले विकास लसरादो बिंडांजूस, अल्बान डिसिल्वा लाडू, एल्रन रोड्रिगस काजू कतली, संजना रिवा लाडू, लॅन्सी डायस, क्रिस आनी क्रिशा लाडू, मॅक्सिम शांती मारिसा होळिगे आनी कपकेक, रोशन शांती रियोन्ना आईस्क्रीम, अनिल मस्करेनस लाडू, हिलारी लॉरेट्टो 2 kg लोणचें. आवाज आनी 20 दिवे सांबाळिल्ल्या एंजल्स पडील हांचो, फोटोग्राफी केल्ल्या स्टॅनी बंटवळ हांचो, व्हिडिओग्राफी केल्ल्या रवीन मार्टीस हांचो, फुलां सोबोवन दिल्ल्या ब्लूम्स पॉम्पवेल हांगाच्या श्वेता बायेचो आभार मानतां. देव बरें करूंक म्हणटां.
हांव उपकार बावरतां फ्लॅन केटरर्स नवीन माम लोबो आमकां हर एक दिसा रुचीक मोड उपास आनी दोनी वेळाचें जेवण ओदकसिल्ल्याक हांव उपकार बावरतां सर वडिलांक आमकां ह्या शिबिराक येवंक प्रोत्साह दिल्ल्याक आनी तुमचो हो अमूल्य वेळ आमचे संगी करसिल्ल्याक तशेंच हांव सर्व म्हज्या इश्ट इश्टिण्यांक देव बरें करूंक म्हणटा म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूंक आतां सर शिबिरार्थींनी पंगड तस्विरे खातीर तांची प्रमाणपत्रां सवे वेदिक येवचें. इतल्यार वेदी कार्य सोंपता. वेदीचेर आसच्या सैर्यांनी सकली बसका स्विकार करची आनी थोड्याच वेळान 269वी मैनाळी मांची सदर जातली. सर्वांक देव बरें करूं. मैनाळी मांचे पयले थोड्यो कळवण्यो आसात आनी त्यो कळवण्यो दिवंक नाटक विभागाच्या लेनवर निहाल सल्डाना हाका आपोवणे दिता. सोमेस्तांक नमस्कार आनी बरी सांज मागता. आदली 268वे मांची नाच सोबाणातावन नवी वजरां सदर जाल्ली. त्या मांचेर कर जावन आसलो 2,14,114 रुपये. कर्नाटक एजन्सीज हाच्या मनेस्त रिचर्ड रॉड्रिगस हाणें दिल्ले दान 1.5 लाख रुपये. तुमी कवरांनी दाखयल्ले उदार मोन 11,130 रुपये अशें वट्टूक 1,61,130 रुपये. फुडली मांची जुनाच्या 2 तारीखेर सदर जावची आसून कलाकुलातावन नवो नाटक आसतलो. जुलैच्या 1 तारीखेर तावन कलाकुल नाटक डिप्लोमा सुरू जाता. PUC जाल्ल्यांनी एका वर्साच्या ह्या डिप्लोमाक प्रवेश सोडयता. डॉक्टर गंगूबाई हानगल विश्वविद्यानिलयाची मान्यता आसचो हो डिप्लोमा जोडिल्ल्यांक शाळांनी नाटक तरबेतदार जावन कामाची अवकाश आसात. तुमच्या वळखीच्यांक सांगा. सडीत मायेत मानसोबान वेबसायटीर आसा. कलंगणांत हॉलां, उक्ती मांची, मैदान आनी AC नॉन AC कुडां बड्याक मेळटात. कुडां बरीं आसात. आमी 9 दीस रावल्ल्यो. तुमी असो वापारो करूंक विनंती करता. आतां ह्या मंचेक सलावण दिवंक फुडें येता संगीतकार आनी प्लॅनटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेस लिमिटेड असो निर्देशक लॉरेन्स बाब डिसोजा. देव बरें करूं तुमकां. तुमकां सोमेस्तांक आमचो प्रणाम. तुमकां सर्वांक 269वे मैनाळी मांचीच्या संस्कृतीक कार्याक बरो येवकार मागता. मांडो जावन आसा पोर्चुगीज देशांतल्यान गोंयांक आयिल्लो एक सांप्रदायीक नाच. आदल्या काळान तो ग्रेस्त मनशांनी नाचचो नाच आसलो. आतां आमचो नाच पंगड तुमचे मुखार मांडो प्रदर्शन करता. Zum
cheluwa katala uru zorigo maka Undramo jamama aliasa katuka Undramo jamama aliasa katuka Kama zori chapia lagi kir marinaka Kama zori chapia lagi kir marinaka Ya ya maya ya 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 Arili ali alo Arili ali alo Arili ali 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 Samali alo Arili ali alo Arili ali alo Arili ali 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 Samali alo हो सोबीत मांडो प्रदर्शन केल्ल्या नाच पंगडाक देव बरें करूं आमी तरणी कोंकणी कलाकारां ह्या शिबिरांत आमच्या गायनाच्या तालेंतांक वोप दिल्या हो वोपीन पर्जळची आमी आमच्या मेल्विन पेरेस बाबान सजयल्लीं उतरां आनी ताळ्यांत नेटयिल्ले कोंकणी कलाकारां आमचो गायन पंगड तुमचे मुखार गायन करता आम्ही कोंकणी कलाकारा कोंकणी शेतांतली ल्हानतारा मोगान मोडोन तुमची काळजादारा पळयतां संगीतलारा आम्ही कोंकणी कलाकारा कोंकणी शेतांतली ल्हानतारा मोगान मोडोन तुमची काळजादारा संगीतलारा कोंकणी आमची मायभास वारे वा वारे वा कशें जावं गांवान गांव वारे वा वारे वा स्वाद कसो जाता तुमी वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा कोंकणी आमची मायभास वारे वा कशें जावं गांवान गांव वारे वा स्वाद कसो जाता तुमी वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा तुम्ही सगळी कोंकणकारा संगीताची मोख करणारा कोंकणी मायेत तुमच्या काळजान दवरा सदा उलोवन संवसार भरा तुम्ही सगळी कोंकणकारा संगीताची मोख करणारा कोंकणी मायेत तुमच्या काळजान दवरा सदा उलोवन संवसार भरा कोंकणी आमची मायभास वारे वा नशिबान कोंकणी आमी वारे वा गोडशी गोडशी भास आमची वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा कोंकणी आमची मायभास वारे वा नशिबान कोंकणी आमी वारे वा गोडशी गोडशी भास आमची वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा
गायन पंगडाक देव बरें करूं. देखणे जावन आसा एक कानी पदा रुपार नटन करची. ह्या पदान कलवंतां पयसतावन पयणकन न्हंयच्या तडीक पावतात. तांकां आलतोडी तावन पलतोडी वचोंक जाय आसा देखून ती तांडेल्या लागीं परत येतात. आतां आमचो नाच पंगड देखणी प्रदर्शन करतात. Tamulia matwan musgu azota Te musgacha sadan kolwantu natsota sadar kalau tenang sota makan aku makan aku emoja nakat lenote makan aku emoja payat limai sana makan aku wila dorari देखणे प्रदर्शन केल्ल्या नाच पंगडाक देव बरें करूं. कवी चाफ्रा डिकॉस्तान सोबीत शब्दांनी कलवंता म्हळ्यार देवाळांतली नाचपिनी विशयान बरयल्ल्या आनी एरिक बाब उजेरियोन ताळयांत सजयल्या. मान ना म्हणलें एक घुमटा पद आतां आमचो गायन पंगड तुमचे मुखार गाता. कमरावेरी भांगाराचे
बाईन घुमटा पदां सादर केल्ल्यांक देव बरें करूं. आमचो गायन पंगड ओवियो आनी वेर्स शिकला. आतां ओ गायन पंगड ह्या वेदीर आमचे मुखार वेर्स गायतात. कोंकणी कॅथोलिक समुदायाचे चिन्हसो प्रमुख वांटो नाच आनी गायन. त्या पैकी मुन्यो, हुमणियो, गाणा, बाळगितां, मांडो, दुलपोदां, देखणी, घुमटा पदां, वोव्यो आनी वेर्स अशे लोकवेदाचे भंडारस कोंकणी कॅथोलिक समुदायाच्या लोकांचे जिन्नसो भाग जावन आसा. पूण वोव्यो आनी वेर्स आजून प्रचलित आसून आमच्या संस्कृतीची ग्रेसकाय पासारून आसात. वोव्यो गायन तुमी रोसाच्या कार्यांनी खंडीत जावन आयकलां. वोप शिबिरांत आमी वोव्यो वेर्स शिकल्याव. आज लग्नाच्या कार्यान विविधांतांनी गांवचे वेर्स आमी तुमचे मुखार सादर करतल्या. हो वेर्स ओरेत्या ओकल रेस्पेराक भायर सरतना तांकां ओगळसून गायतात. ओकलेक संद्रे मासो आरसो आनी ओरेताक रुपान दिसता सूर्यो म्हणून ओगळसून हो वेर्स गावन रेस्पेराक भायर सरतात. हातांक गायतात वेर्स उदे उदे दिसा. सावन फुल भांगार माल जाल्या उपरांत होरेत आपोवन हाडटा आनी दोगांयची वडिलां होकलेक आनी होरेताक आयर दिवन मान करतना गांवचो वेर्स आतां आमी आयकोवया. Viva
रावपाक रावतात त्या वेळार तांची दोगांची वडवी कुसान गांवचो वेस सोवो सुरंगारून सासूमाईन मोदी शिवताना आनी त्या उपरांत पागूर मायो बेसांव दिताना गायन करचो वेर्स उमरार की त्या उबो होरेता तुमचे मुखार सदर करता हांव. होरेताक होरेताच्या कुटुंबाक उपसून दिवचे फुडें होकलेची वडिलां आनी कुटुंबाची मलगडीं तिका बेसांव दितात. आपूण जल्मोन वाडल्लें घर कुटामसून होरेताच्या घरा वेताना खंडीत जावन तिका दूख भोगचें साहस तिका बुजवून धैर्य दिवन गांवचो वेस रडा नाका बाये. रेस्पेर जावन होरेत आनी होकाल वरार होरेताच्या घरच्या माटवाच्या दारार पावतना होरेत्याचे पाडतीची होवेर्स गायतात आनी वरनांत आसली वोळी ताका जाप दितात. कितें ती जाप आतां आयकुया. आयल्या
दिल्या उपरांत दुकान भरून होकलेच्या कुटुंबाची आमच्या घरा अंधकार दंपला गायतात आणि देश दिवन होरेताच्या कुटुंबाची जाप दितात. घेतल्या उपरांत वरत्या संतोषान संभ्रमान गायन करचो वेस हो. कार्याच्या अखेरीक घरच्या येजमानेक उपकार बावडून गावचो वेस वयर वयर जरीच्या माथ्यार किरलालें थंड. सुरू जावचे पहिले
प्रकृती पावसा येण्याची थोडी लक्षणं दाखयता. जावंक परो माणके बोबाट मारतात, निळे मोळाप काळे जाता आणि थंड वारे वाळटा. असलींच उतरांनी फ्रेड कुमार कुच्चीकाड हांणी बरयलो आनी एरिक बाबान ताळो सजयलो पोत पावस येवचो जाला आतां गायन पंगड गाता. लक्षण आपण सांगली तुम्हीचे बदला पार्किंग पाऊस येऊसो झाला. बेब्या बोबाड रेड्या सारखी येण्या लक्षण आपण सांगली तुम्हीचे बदला पार्किंग पाऊस येऊसो झाला. 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 अपूर्बाई गायन केल्ल्या गायन पंगडाक देव बरें करूं आनी वेगीनच पावस येवन दी म्हूण आशेता. बायलां जावन आसा आमच्या कोंकणीचो फामाद नाच. हर एका संभ्रमान बायलां नाचतात. बायलां नाचाविने आमची कार्यां अधुरी. ह्या कार्याक सोबोंक आमचो नाच पंगड डॅरिल मस्करेनस बायला मसाला तावन, डायना गोडाचे पाव, आमी दोगी सेजारा आनी विल्मा मारिया म्हणलें बायलां नाच नाचतात. आनी ह्या नाचाक नाच संयोजन शिबिरांनीच केलां आनी तांकां राहुल दट्टून मार्गदर्शन दिलां. Daryl Mascarenas. Shout out to all the DJs. Baila medley too. Here we go now. तरणी तालकास सोबीत म्हजो गांव, तांतले थोड्यांक कोंबळे मेवल्या तांचे बरें जावं, पूण एकलें उरलां अंजाल चिडून डायना ताचें नांव. देखता ताका हरत्या गुडान बोरता फुगासा हो.
धैना मुझ्या मोगाचे धैना मुझ्या सुखाचे फुगरे गळ्या कुंबऱ्या केसांचे चंद्र सारख्या रूपाचे भांगऱ्या सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे धैना मुझ्या मोगाचे धैना मुझ्या सुखाचे फुगरे गळ्या कुंबऱ्या केसांचे चंद्र सारख्या रूपाचे भांगऱ्या सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे Distance ragar saun, kitak vetai taun, tuja mogan poyoi tahabaun. Mogan zaite baye gorta kednai, hasta kednai rorta, kunte tuvena aven sos moche gorta. Moga tu muje suk, morta moga suruk, topan astos tu lagona makabu. Asu mokkelo lo puro daunta koshe haka doru dorian lotor oita moga chetaru. Come on! पायऱ्यानं डोलैता म्हणून बेस्टच मोडले मोक्सोच मोरा पोया रागर फुलले तू भाऊ लागता हे कोणा तुई कोण फुलले हे मका फोटून फोटून काळीच तुटून आता कुचोले पायऱ्यानं डोलैता म्हणून बेस्टच मोडले मोक्सोच मोरा पोया रागर फुलले तू भाऊ लागता हे कोणा तुई कोण फुलले हे मका फोटून फोटून काळीच तुटून आता कुचोले Cezara, wetaun kazara Bail burgin ti rosa gelli yeunant घरा केदना तरी Cezara जाल्यार kazara सगळी आमची पाटलां बाबा वेत्या त्या घरा माटवण बाबा भडकार ओटले सगळे असतेले रात्र पेत्र पेट्या संगीत डॅन्स मारतेले उलन सुटार नव्या गुटार सगळे सोपतेले आम्ही दोघी नाटका साहेब गुंशा बोलतेले आम्ही दोघी Cezara wetaun kazara बाय गुरगी ती रोसा गेल्ली येऊनात घरा केदना तरी Cezara जाल्यार kazara सगळी आमची पाटलां बाबा वेत्या त्या घरा मोगाच्या सोदनेर हांव आसताना मेळ्ळे म्हाका गोबाय मोगान तुज्या काळीज लासताना म्हजी भोगणां कशी वर्णूंक हाय Vilma Maria Maria Vilma Maria मुझे काळीज सोडलेल्या पारव्या Vilma Maria Maria Vilma Maria मुझ्या मोगान सांपुडलेल्या तिरुव्या Vilma Maria Maria Vilma Maria 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 आम्ही समेस्तांनी आतुरायन राखून रावलो नाटक व्हडलो राक्कोस आनी धाकटो पाद्राब सादर जातलो हो नाटक बरयला अरुण राज रुद्रीक आनी निर्देशन दिला विकास लसरादो कलाकुल आनी आतां नाटक पंगडातावन तुमचे मुखार सादर जाता व्हडलो राक्कोस आनी धाकटो पाद्राब
आम्ही खंयच्याय संघाचे सांदेही नाही. आम्ही सदां आयतरा मिसाक वेता. आम्ही आयतराचे मी सुका नाव. आम्ही सदां आयतरा कुंगर काण घेता. आम्ही क्रिस्ताव अपुट्ट क्रिस्ताव. आमका सोडा आमका सोडा. झालं तुमचे गोगोळ झाला की भाऊ 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 मुक्ताला की भाऊ 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 आता हा गोमता ऐक भाऊ 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 आमका सोडा या तुमच्या नाड्यांच्या इगर्जीन म्हजे रूप नासा म्हणून म्हाका त्या सुकण्यान येदोळच कळीत केला देखूनच कालच ती उबून उबून हांगासर आयलो म्हजे कांतेली रूपण्याची इगर्ज काय आसा आमका कळीत ना किते सत्य सांगता आमका कळीत ना. तुम्ही आयतराचे मिसाक वेता आयतरा इगर्जीचे मिस ऐकतात आयतरा इगर्जीचे मिसाचे गुमगार कान घेतात यातून तुम्ही भोगले ना ना आम्ही आयतराचे मिसाक बिलकुल असना. आमका इगर्ज काय असतं ते कळीतच ना. म्हाका पयलो कुंगारी मेळोंक ना. हांवें कुंगार सेवकच ना. तर ओळख तुम्ही किती भोगले अरे उडोल भोगले तुमच्या बियान मुतून देऊन गेले. म्हाका फोटी मारतात सांगतात वा ना सच सांगता आमका कळीत ना. आम्ही इगर्जेक मिसा गेल्यार येणे तणे पळयना दोळे दाखवून मागता. वय वय आमका इगर्जीच्या खंयच्या वणदीर खंयच्या संताचे रूपणे आसा तेय कळीत ना. तर कोणाक कळीत आसा एक काम करया हो त्या इगर्जीन एक धाकटो पाद्री आसा हुशार आणि चुरूक पाद्री तो ताका खंडीत कळीत असतले. धाकटो पाद्री काय आसा तो इगर्जीन. आता इगर्ज काय आसा हो तो धाकटो पाद्री काय आसा बळे तय आसा. म्हज्या तामाचे मारतात म्हाका खेळयतात एक खिणा भितर तुमचो तो धाकटो पाद्री म्हज्या मुखार आवाज जाय नातल्यार तू काय कत कर नाका. एका किडान येता आणि तुझ्या धाकटे पाद्री काढून येता. तू हांगाच राव. तर वस लगेच वस. तुम्ही कोणती मरणाच्या तडीर आसा ताका समजून सावजी म्हणून मग आपण हाडले. ना फादर सच सांगल्यार तुम्ही येऊनचे ना म्हणून फोट मारली. हांगा कोणी पिडेस ना. अळे असा ओ रक्कस तुम्ही ताका कितें जाय ते दिया. सांगता जाल्यार सादूच खावने पयलो कुंगारी दिया आणि तुमचे सोडले. अळे रक्कसा आमचे धाकटे पाद्री काढनायल्या हुशार आणि चुरूक पाद्री तो त्याच्याकडे कितें जाय ते विचार आणि तुमचे 1 to 1 आम्ही वेता. बाय बाय अद्रबा टेक केअर. लगेच सांग तुझे कांतेले रूपण्याची इगर्ज काय आसा. तुझे कांतेले रूपणे वय म्हाका सारके पडे खंयच्या इगर्जेक आसा. म्हाका त्या सुकण्यान हांव विशेवर आसतना म्हाका खबर दिली. हांवें येदोळच म्हजें तोंड पळोवना कोणेय म्हज्या मुखार हाडलो दाखयना. आतां म्हजें रूपणे हांगा आसता म्हणटना हांव कालच हांगा उबून आयलो. आता हांव पळत आसतना एक फाटी वचना म्हजें कांतेले रूपणे तुवें दाखयसाय नातल्यार तुझे रूपणे तुझे कांतेले रूपणे म्हळ्यार तुजे कडेन सारके पळयता. पळय म्हाका सारके पळय. उडास आयलो आतां उडास आयलो अशेंच तुज्या सारकेंच. अरे तेंच नाक तेंच तोंड तेंच दोळ तेंच गोमटी तेंच बावळे तेंच कपाल तेंच पोट. तुझे बरीचशी रूपणे तुझ्या इगर्जीच्या पयल्या वणदीर कांतेल्या ते कांतेलेची प्रकार कोण हांव नेना पूण अशेंच रूपणे आसा. बारीक बरेंच तर बेगी म्हाका म्हजें कांतेले रूपणे पळोवंक जाय. बेगी म्हाका आपूण व्हर. कांत करिनाका तुका थंयसर आपूण वतना पूण एक शर्त तू तुजे रूपणे पळोवन जाल्ल्या उपरांत दयाकन हांगा तो पोस नातल्यार तुका पळोवन तुजो गांवचो लोक धांवोंक आसा. ओय आमच्या पयलेच येदोळ तुजो गांवचो म्हाका पळोवन धांवूंक जाल्यार तांचे पेटरा सकल भिजून जाल्यार तुजे ते वटले पात्री धांवून गेल्यात. कोण करिनाका कोण तुवें बसयले पर म्हणे
मुझे रुकने लग गई मतलब ये पटला ऊपर खंयच्यागी कलाकारान कितलेशा वर्सां पयले कांतयल्ले आसतले पळय सारकें पळय सोबीत असा हांव जल्मून कितलीं वर्सां जालीं कोणना केंच्या एका कलाकारान म्हणजे रुपणे हांगा आसा म्हणून म्हाका त्या सपन्यान खबर दिली हांव कितलो सोबीत आसा अबा हांव कितलो सोबीत आसा नासून आता हांव थकला म्हाका विराम घे जाय ओ त्या 5 वाटाण्याचेर हांव न्हिदून आसता ए पात्राबा ए पात्री तूं एक काम कर म्हज्या शिमटीक आसा पळय इले थंड उदक वच शिमटी हुलपूंक लागला पूण एक उडास दवर जेन्ना म्हाका राग येता म्हजी शिमटी तांबडी जाता पुरासनेन शिमटी हुलपूंक लागला बेगी बेगी उदक वच अबा आतां हांव न्हिदता वय वय काळोख जावन आयलो तूं आतां न्हिदे फाल्यां उजवाडटस तूं तुज्या रानाक पाटी बस फाल्यांचे फाल्यां पळोवया आतां हांव न्हिदता तुका भूकपणी लागता खाणा जेवणाची वेवस्था करूं खाणा जेवणाची वेवस्था म्हाका भूक लागल्यार हांव सगळो गांवच खाता म्हाका तरणी जाय ल्हान भुरगीं जाय हांव तरणाट्या मनशाक खावचो राखोस तूं इतल्याशा मनशाक खंयतून हाडटाय तुज्या गांवांत कितलीं भुरगीं आसा तांकां सर्वांक हांव खाता मनशाक तूं खाताय तूं मनशाक खावचो राखोस सैबा बोगोस हांव चिंता तुका भूक लागोंक ना तूं आतां न्हिदे आनी फाल्यां उजवाडटस तूं तुज्या रानाक पाटी वच कांय करिनाका हांवें जेवचे म्हयन्याक एक फावटी मात्र तेय अमासे वेळार हांव 2 दिसां पयलेंच पोट भरून जेवला हांव तुका बरो पात्री म्हणून लेखता बरें काळज आसूं खरें म्हण आसूं तुका जाय हांव आतां न्हिदूंक वता जायत तर देव पावलो फाल्यां कशें म्हणी ह्या राखोसाक ताच्या रानाक पाटी धाडिजे कितें गजाल खंय गेलो राखोस तुमी ताका पाटी धाडलो राखोसान तुमकां कितेंच करूना तुमी ताका कितें केलें हांवें ताका कितेंच करूना पयलो गुमगारी दिवना सांतूस कावी दिवना ताका आमच्या इगर्जीन जाल्ले ताचे कांतेले रुपणे पळोवंक जाय आसले हांवें दाखयलें आतां हांव पुरासांनी न्हिदला तुमी व्हडा ताळ्यान उलयनाकात जाप जाल्यार मरक पडोवंक आसा येप्पे तितलेंच गी
रूप ना दाखय जाल्यार तुका सापेज आसलें हांव ही दाखयता आसलो वय वय ऑर्डर कांगाल जावन भियान धावलय तू तुमचे दैर जमियत तुमचे दैर जमियत पात्रीनो तुमका जाव अर्का आनी होगला हे रुपरे घालोचे काम आम्ही कोणी करतेला तेका पात्री कित्या या रे आम्ही देव बरो दीस दिवराक कोसा वा तुमका देव बरो दीस दिव पात्रा बनो कशी जाली रात गुरासने तकलो रूप ने पळले समाधानी जाले कांती विने नितलो तुम्ही केदळा बाई सरचे बाहेर सरचे म्हळ्यार हांगा जावन तुमच्या रानाक पाठीवेचे हावे चिंतला इल्ले दिसांगा श्राव्या मुनी हावे चिंतला किते वय वय मुकला मासे पर्या तुमच्या संगतावर रावता हा तशेंगी तुमका चा पुणी हाडू हाव चा पियेना हावे पिऊचे रगत नाच रगत खंय जावन हाडचे कान करे नाका मुकला मासे पर्या रगत पिऊची गरज उदेवची ना हा बरें तर हांव म्हज्या वावराक वेता कसली वावर पात्रा बनो सकाळी गरजेचे काम संपले आता हांव पिडेस्तांक भेट दिवंक आसा मागीर क्रिसमाच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक आसा तर हांवी तुमच्या सांगात येता पात्रा बनो तुम्ही म्हज्या सांगाता वय कितें तरी कुमक करू हो म्हजी पाड सोडच्या बरी दिसना वय वय हांव तसोच हांवें चा विचारली तूं आले वीक भर हाडलाय कितें वेग्गी म्हाका वयर धाडन म्हज्या आस्त भितर घालचे प्लॅन गी का आले माय हांव इतली बरी करून तुजी सेवा करता सेवा सेवा न्ही मात्ती तुजो सुखास आयला पुरो गो म्हजो पुतू गोल्फातान घरा येताना 1 म्हयनोभर कसली सेवा अबा कसली सेवा हात दामचे पाय दामचे उनू दाखन दिवचे नाणवचे उनू चाकन दिवची बरे बरे पोळे बाजून दिवचे तो गेल्लोस आले पसू कोंडो हान्ने खापतो जालो कण्णा 1 हप्त्यात हांव हेंच खावे येते म्हाका आनी तें कितें च्या घी तातूंत उदकूच आसा चायेचो पिठोय दिसना माय तू म्हजेर बेश्टे बदलाम घाल नाका अळे हांवें पियेली च्या तीच तुवें पिल्ली च्या तीच गी 1 कप च्या करचे मुक्काल कप ताणे पियोसो उरल्या कालद्या कप्पाक मुक्काल कप उदक भरसून म्हाका दिवचे तुवें पियेली च्या तीच गी तुजे हिकमत ह्यो कळीत आसत गो म्हाका अळे माय सत्य सांगता देवाच्या नांवी सांगता म्हजे तितली बरी सून तुका मेळची ना हांव कितली सेवा करता पळय तुजी बरी सून बरीच बरी सून म्हळ्यार देवान तुका म्हज्याच खातीर न्हितले विशेष तरान रचलां एवेक रचल्या बरी हळे माय हो व्हिडिओ पळय माय हांगा पळय ती सून त्या सासू माय कशे मारता पळय तिच्याच बेतान ती कस मारता आनी तूं आनी एक फावटी अशें बदनाम घालशी जाल्यार आसा न्ही पळय हांवें तुका तुज्याच बेतान कितें गो चड लयताय आनी एक उरलेसता देवा तूं म्हाका हांगा तंक्या धाडा पुनर्तय की देवा वय माय हांवें तेंच राखून आसा कितें म्हळें गो देव बरो दीस दिवं माय सून कितें काय सुनेन मायक घट्ट नाश्तो दिलो दिसता वय 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 मायक सकाळी दादोशी जाय फादर तुमकां च्या पुडी हाडीचे नाका माय म्हजो मोड उपास जालो हांव तुका पळोवंक आयलो कशी आसाय तूं हांव आसा फादर तुजी भलायकी अशी सुरोंदी हांव तुज्या खातीर मागता
गेलो गे माय तो गेलो ता चिकन तुका कित्या आता दोन परा म्हाका वाटतंय मू हाळ्या माय त्या पात्र्यापाच्या मुखार साधी बळी सांतिणी बरी करते तो गेल्ल्या गोडले हाळ्या म्हाका परत किणते बरं का तुझे ಅಲ್ರಿ ಕಲ್ಚಿ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಪೊಳೆಲೆ रे तू जेंचणी वाजता इलांके ಅಲೆ ತಮಾಷೆ ಕರ್ನಾಕ सत्ती रे सोमात पडले रे पोर्तून म्हणतात तमाशे करनाका रे आले रे तुझी टीम पडले रे हांगा दिसाण्या तुका आले रे आजची टीम सगळ्याची आकरे कसा वय रे आता पळे हांव पेपर उलट करून दाखयता आता पळे हांव चेंचणी वाजता आसा वय रे ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಕಿತ್ರಾವ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಲೆ वय आयले ये बाळे कंचे हाका पळयतना ह्या sia क्लाशींतले सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन हाज्या दरम्यान चर्के म्हाका पळोवंकूच पडना तुका कित्या पडकाणिया चेडवा मुझे तै राव चेडवा मुझे तै तू संगी आसताना नाका म्हाका काय ये चेडवा मुझे तै राव चेडवा मुझे तै तू संगी आसताना नाका म्हाका काय ये चेडवा मुझे तै राव चेडवा मुझे तै तू संगी आसताना नाका म्हाका काय ये जेजो मुझे तै राव जेजो मुझे तै तू संगी आसताना नाका म्हाका काय झाले रे तुमचे हांव तुमका दोतन शिकयताना तुमचो ताळो सुटना हांव नातल्या वेळार कसलो ताळो सुटता आहा कसली पदां कसलो शिलोण्यो कसली उतरां कसलो आवाज चे ना फादर आम्ही तुम्ही दिल्या काल प्रॅक्टिस करन आसल्यो आमच्या काळार अशें नातले रे आमी बिस्पांक पात्राबांक पळयतना गडागडा कामतेल्या तुमकां वडिलांक मान मर्याद दिवंक येना खंयच्या कर्माक तुमकां शिकोवचें गी खंयच्या कर्माक तुमकां क्रिज्म दिवंक सोगी फादर म्हाका क्रिज्म नाका ओय फादर हाका क्रिज्म नाका हाका शीद लग्न सक्रामेंत दिल्यार बारीच बरे आम्ही चेडो सोदून दवरला शी यू शट अप पिग आले रे तुका पिग्ग म्हणले रे जाले अरे पिग्ग म्हळ्यार कितें जालें आतां दुकरा मासाकी मोड सोडला कोत्ताय एका वर्सा भितर दुकरा मासाक 100 रुपये सोडला खंय 100 रुपये तुमकां संवसाराची खबर आसा आत्मीक सांगते विशीं गुमान दिवंक जायना काल दिले असाइनमेंट दाखया पळया खंयचे असाइनमेंट फादर खंयचे असाइनमेंट फादर उपादेश बरोवन हाडूंक सांगले ओ उपादेश गी फादर सॉरी फादर काल टाइम नातलो म्हजे एनकाच येनायिल्ले तशें हां आमी सकाळीं मोडोपासाक भायर गेल्या मागीर दनपारां आमी बिचाक गेल्या ताच्या उपरांत थंयसरच जेवण जालें सांजेर आमी मुवीक गेल्या फाटीं येतना मॉलाक गेल्या तशें राती येतना वेळ जालो तशें सकाळीं उठ्ठानाय वेळ तशें शीदा दोतोरनेक सायली मोड उपासी करूं ना फादर सत्त फादर तुका गांव भोंवंक कुसत आसा गो दिल्ली दोतोन बरोवंक जायना वय फादर काल भायर आमी सकाळीं मोड उपास केलो ताचे उपरांत आमी फिल्मा गेले उपरांत आमी बीचा गेलो बीच जाल्ले उपरांत आमी त्या मॉला गेलो ते मॉलान भोंवन राती येताना लेट जाले फादर न्हिदताना कशें लेट उठ्ठाना आनीक लेट जाले फादर देखून आमी मोड उपास आमकां करूंक जावना फादर तुमी गेल्या वय आमी काल त्या चेडवा फाटल्यान गेल्लो काल चप बोगस राबा आज आमी दोतन शिकया तुमकां उडास आसा मू आनी इल्ले दिसान तुमचो क्रिज्म बिस्प येवन तुमकां दोतोरनी विशीं सवालां विचारतना जाप दिना जाल्यार म्हजी मर्याद वेतली बूक उक्ते करा पळया बाबा कसली पारपळ भुरगी पात्र बनव तांची आदरवना पळोवन म्हजोच गाम सुटलो कशें सांबाळटात की तुमकां बरी ससणी काय आसा
हांव जाल्यार जाल्यार 4 काउन्सिलर सोडतो. तशें पुरा करूंक जायना. नेणटी भुरगीं तरणाटी प्रायने आतां वाऱ्यार आसात. जबाबदारी येतना समजतले. तशें तुमी तरणाटे फादर. आळे हांव हांगा आयली खबर आयकून तुमचे ते बिस्प वटले पात्रे डावन केले. आतां सगळी जबाबदारी तुमच्या खांद्यार आसा. सगळ्यांनी भियान दावल्यार म्हाका दावोवंक जाते. सगळ्यांनी भियान दावोवन पुरा जबाबदारी मुजेर घालून गेल्यात. म्हाका दावोवंक जाते. कशेंय आतां तुजी वळख जाली न्ही. म्हणजे बेय पयस जाले. वय वय म्हाकाय तुमी बारी बरेंच दिसले. तशेंच हांगा रावया म्हूण हांवें चिंतलें. तुमी रावतात न्हू पूण म्हाका भिरांत दिसोंक लागल्या. दीस वेता वेता आमास लागीं येता. तुमची विणसण कसली गी कोणाक खातात गी तुमी. फादर तुमची तकली विरवणा मग त्या रक्तसाकांना सगळं गाव म्हणतात. तुमकां कळीत अशें आमास एक आनी एक हप्तो मात उरला. बेगीनच त्या राक्षसाक पाटी धाडीचे. नंतर आमच्या भुरग्यांची गत कितें? आमच्या तरणाट्यांची गत कितें? तो राक्षस सगळो गांवच गिळूंक का. आनी तुमची कितें सूख आसा? तुमची कितें सूख आसा? अब्बा हो पाद्री विचारता पळय. तुमीच न्ही ताका ताचे रूपणे दाखोवंक म्हूण इगर्जे कापून हाडले आनी ताका हांगाच रावयला तुमी. आनी दोतोरनेक पिडेस्तांची भेट म्हणून तुमची सांगता ताका येपून हाडला. तोय कुशेन आसा. आमी हांगा भिरांत आसा. फादर ताणें तरणाट्या भुरग्यांक मात गावचे गे. वय्या तुका कितें जालें? नय्या ताणें दादल्यांक की गावचे जाल्यार हांव आमच्याक पयले काम दितें. तुमकां तामासो दिसता? अडे आमासेक आनी थोडेच दीस बाकी उरल्यात. आज फाल्यां म्हणटाना आमास लागीं येतलो. ताचे भितर आमी राक्षसाक धाडूनचा कितें तरी वाट सोदिचे. कितें वाट सोदिचे? ऐका या पात्राबानस वाट सोदीचे. हांवें कितें करीचे? तुमी हात वयर घाल मागा फादर. वय वय आमी तुमचे सांगाता हात वयर घाल मागता. एक पोटी ह्या राक्षसाक हांगाता धांवडे देवा म्हणून. ह्या राक्षसाक मारली पुरा ऐकनान साहेबेनी. देवी कांडालता ह्या पाद्रीने कितें तरी वाट सोदीचे. हांवें कितें करीचे म्हणटात तुमी? हांव सांगता. हो पाद्री खंय आसता पळय राक्षस ताजो फाटल्यानच आसता. हो पाद्री खंय गेला री राक्षस ताजो फाटला करून ताजो फाटल्यानच येता. देखून फादरा बानो तुमी आतांच रानाक भायर सरून आसा. राक्षस तुमच्या फाटल्यान येतालो आनी रानाच्या मदगात पावता आसतना कशें वनीकन त्या राक्षसांत उचलाक तुमी फाटी येया. समजलें मग फादर? समजलें. फादरा बाप आमी केन्ना धाडचे? बाप पात्रा पयले घट्ट जेवती. आमगे राज मासली हाडल्या. हांव मासली कडिकर हाड दिता. फादर तुमी घट्ट जेवा मागीर वसा. जाय जाल्यार बुद्धी बांदून दिता. आमकां हांगा जिवाची कंत तुका पात्रापाच्या पोटाची कंत लागल्या. बाप ने तर जेवण तरी वचून दी. ना ना हे काम तुर्तान जायचे. फादरा बानो तुमी आतांच वसा. हांवें आतांच सोंसचे गी. हांवें एकल्यान सोंसचे गी. वय फादर. दिसना मू बहुशा हुशार लागी म्हणून एक मोठी या पळयता. फादर 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 आज पिडेसांची भेट आसा. पाद्रा विना म्हूण हांव एक काम करता
आज हांव स्पिडेसांची भेट करता पात्रापाकी कुमक जातले वय वय बेगीन स्वता तुका हांवें वॉर्न केला बरें गोड गोड आसा वॉर्न गोड गोड वॉर्न कितें म्हजी शुगर चड जावन बेगीन वचून दी म्हणून गी तुजे हिकमत्यो पुरा कळीत आसात गो म्हाका हांव केदाडा गुड घालता गी म्हणून तूं राखून आसाय सांगले बरी हांव सांगसो धाकटो मात्र कितें येवना म्हाका कळीत आसा माय पात्रापाच्या मुखार मात्र तुजें नटून पात्राप येताना काय हुशार नसले बरी पिडेस्ता बरी करते हेरा वेळार त्या टॉम एंड जेरी बरी म्हाका धांवून व्हरते कशी आसाय काल सांगचे पुता धाकटो पात्र पिवून आंगी आज ओर फ्रेंटांचो वाय धरली कुठं गुस्सो जायना पुता अळे वर जावन बसले कडेन आसा शेगी म्हजे कडेचे पुरो वकात आसा हांव रणात आसलो न्ही राव राव म्हजे कडेन थोडी पान आसा हांवें चिट्टून असो रोस दिता एक आखिना पिता तुजो वाय गेलो म्हणचीन अरे दूख रावणा जाल्यार म्हजे कडेचे की बरे वकात आसा कोडू कोडू पान आसा नाका 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 अरे हांव सांबाळली अरे म्हाका उठ्ठी येता हांव सांबाळली वेगी बारी बरेच कशेय हुशार जालाय आज तुमचो तुज्या सुनेक वाड हांव तुमी जेवता म्हणसर हांव हांगाच रावता कोटून पेंगटाक वाय धरल्यार हा राक्षसाचे वकात एकदम उंचले हे कसं किणाक मायची पुरा पिढा गुण जाली माय आज म्हाका रेस्ट पुरा का तुजें रेस्ट घे रेस्ट म्हाका पात्रा पेवता गे आज ना भविष्या दत्तपात्रा हुशार नागी म्हणून तो विराम घेवन दी दत्तपात्रा समाजात म्हणसर हांव वचयतालो आतां म्हाका भुरग्यांची दोतोनी घेवं का वय वय बचाव झालो हा आता कोणा गावा धाव परस जावे सांगा हांगा धाव पदस कोणा कळीत आसा बेगी सांगा नातला राव आमा सगळ्या तुमका सगळ्या गिळ सोडटा म्हाका येतात म्हाका येतात म्हाका येतात म्हाका 5 म्हणसर येतात उरले 5 म्हाका येतात ते आमी कुर्सून म्हणत गी कोणी सांगता तो ना तुम्ही सगळे सांगा रे पहिलं एका निजा देवाक मानती दुसऱ्या देवाचं नाव व्यक्त कर नाका तिसरो आयतारसून बघ्यावर सांभाळ जीव अशी मारी नाका 6 प्रद्वार करी नाका 7 सोरी नाका 8 फोड सांगी नाका 9 पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करी नका 10 पेल्याच्या वस्तूंची आशा करी नाका बरेच तर बरे भुरगी तर
हा सांगल्या बरी पोर धाकटे पात्र बाद तुमकां बरोवंक काल हाडून सांगले न्ही दाखया वेगी दाखया ए दिल्ले काम सांगल्या वेळार करी जाय अरे हांव आनीक क्लास शिकयतना ते काम म्हाका दाखय जाय नातल्यार मुख्य आमाच्या दिसा तूं आमकां दाखय तुका कित्याक रे आणि तुमकां कित्याक हांव मोड आयले बरी हो गांव सोडता सांगल्या बरी आमचो धाकटो पात्र खंय आसा तो तुमच्या खातीर रानाक गेला ए राक्षसा आणि 2 दिसांनी आमास वय वय आमाशेक आमच्या भुरग्यांक बिलकुल खावचे नाका म्हज्या पुताक काय नाका म्हज्या पुताक खावचे नाका आणि हांवें कितें खायचें रे तुज्या खातीर हांव पुष्टी बोकरो हाडटा तुजे खातीर गटफूट पाडोय तयार केला गरज ना तुमचो धाकटो पात्र कितें म्हणटा तें हांव करता सांगल्या बरी ही धाकटो पात्र दिसना मू तो तुमच्या खातीर रानाक गेला कितें म्हणले आम्हीच ताका रानाक धाडिल्ले ताजो पाटलाव करून तूंय ताजो पाटलाव करून काय रानाक पाटी वयतले म्हणल्यार भरोशान तो वचून 3 दीस जाले पूण तुमी हाची लक्षणां दिसना म्हजे शिमती तांबडी जाता म्हाका राग येता हाय आमी म्हणचलो एका बऱ्या काळजाच्या खऱ्या मनाच्या त्या धाकट्या पात्र बाब तुमच्या स्वार्था खातीर तुम्ही ताका रानाक धाडले ताणे तुमच्या खातीर कितें केल्लें म्हणून सदां मिसाचें बलिदान भेटयतलो पिडेसाची भेट करतलो भुरग्यांक दोतोर शिकयतलो म्हळे हांव हांगाय न्ही खबर आयकोन तुजे ते व्हडले पात्राक सयत धांवले पूण तो हांगाच तुमचे खातीर धैर्यान रावलो ताणें म्हाका सांगाती दिले हांव ताच्या मोगार पडलो पोट्टी म्हणो तुमकां हांव सोडचो ना अळे तुमकां हांव सोडचो ना बक्षी आमकां ही आमी नेणारपणान केल्ले पातक ना पयले हांव वचून धाकट्या पात्राक हाडून येता पडून आसतो बरो रे हांव हांगा येता आतां तुमची जप्ती करतलो जाय जाल्यार जगती शिक्षा दितलो हरामी 3 कासाच्या न्हय जाले सत्य नाश जाले पाटीयन हो सगळो गांव तो गिल्ड सोडटा कोणना थोडी पान आसात हे पिवन तू काही नाही म्हणजे प्राण म्हणजे मेळटले वेगळे वेगळे करा रे घेया 3 दिसात हांव पोटाक खाण नासतना पिवंक उदक नासतना त्या रानान पडून आसलो ऐन वेळार तूं आयलोय तुजो उपकार हांव विसरचो ना हांव तुजे खातीर सांगा रावलो पूण तुज्या मनशांनी तुवें तुज्या पातळेल्या मनशांनी तुका दिल्लें कितें तांच्या स्वार्था खातीर तुका रानाक धाडले कित्याक हांवेंय रानाक फाटीं वचूंक गांवच्या मनशांनो आयका कान चिंतून आयका आनी मुखार हो धाकटो पत्राक नाय बगर ह्या गांवचो व्हडलो पत्राक वसा रे त्या व्हडल्या मंडळाचे काजळ हाडले बेगीन रे आणि मुखार हो या गांवचो व्हडलो पत्राक तुम्ही बसा
कळ्ळें आनी मुखार होच ह्या गांवच्या इगर्जीचो बिस्म जातालो आनी तुमी म्हजे उतार मिरवाशा जाल्यार तुमी मिरवाल्यार हांव ह्या आमासाक घेवन तुमकां गीर सोडटलो. ना आमकां बक्षिया आमी धाकट्या पात्रांक न्हय म्हूण समजाय आदी. आमच्या व्हडल्या पात्रांक आमी मान दिताव ताणें सांगिल्लें तशें करताव मुखार काळजांनी बिस्प घालताव. राक्को सैबा तू आता कितें करताय? परवा आमास तुजी विंगसण कसली? म्हज्या गांवच्या लोकांक तू काताय, म्हज्या गांवच्या भुरग्यांक तू काताय, म्हज्या गांवच्या भुरग्यांचे रगत पियेताय. ना हो गांवचो लोक अडपकारी तुवें तांकां पातयली पूण तांणी तुज्या उपकाराक प्रत्युपकार मुळी दाखोवना. ह्या गांवच्या लोकांचे अनपकारी मांस म्हाका नाका. हांच्या रक्ताचे एक थेंबो सयत म्हज्या आंगान वळून वचो. हांव वता हो गांव सोडून वेता आनी मुखार तुमीच हो गांव सांबाळचो. हा आनीक सांगत वेतना हे रूपनय हांव व्हरून वता. म्हज्या रानांत थंय ताची सबाय देखून ताचे मुखार नासतलो, संतोषान उरतलो. हांव गेल्या उपरांत उडास दवरा. हो धाकटो पात्रां न्हय बगार जैत. हांव वता. वोपियाच्या पर्जलान आणि आमच्या तालेंताद्वारे ही मोयनालिमांची आम्ही सजयली. इतल्यार ही मोयनालिमांची समता आणि तुम्ही दिल्ल्या प्रोत्साहनाक देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरी रात देव.